नमस्कार अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत आमगे ते साधारण उपासा दिवसारी चडते करचे ब्रेकफास्ट कसं म्हळ्यार वरयेचे पनपोळो आनी ताका एक लायक सुपर टेस्टी चटणी कसं लबा म्हळ्यार चटणी सांगता वरय पनपोळ तुमकां पुरो जनाके करू गो तसं वरय रात्री तिंबोका सकाळ थोडी सोय घालची नय वाटूचे आमी नॉर्मली तांदळा पनपोळ काडल्या वरीची पनपोळ काडच्यो आतां चटणी एक स्पेशल चटणी भारी रुची करेक्ट कॅप्सिकमा चटणी कॅप्सिकम पळयलें न्हू तुमी हांव व्हड एक कॅप्सिकम काडला हांगा आमकां एक 6 जनांक चटणी करता आसा हांव आतां कॅप्सिकमाचे ते मध्येच पळय ते बी आशिल्ले ते वायट पार्ट ते काडून उड्डोका ते एक पंता कोड जेवचे चान्स आसा कोडूच अन्नेक आमचे गेले वर्ड कसो कोतास की आड्डूक म्हणटाचे म्हगेले मायननी म्हणचे आशिल्ले आड्डूक मारता ते पुरो घाल्यार म्हणून आड्डूक म्हळ्यार कोडू ते देखून ते पार्ट काडून उड्डोवचे आनी हें सपूर शिनून घेवचें कॅप्सिकम हांवें सगळे कॅप्सिकम घालता आसा सगळे कॅप्सिकम सपूर शिनून घेवचे हांगा हें पीस हांगा शिनून रेडी केला सगळे कॅप्सिकम शिनून जाले म्हगेले आतां आमी तेल्लां भितर थोडे भाजून घेवचे आसा का आतां हांव एक दाटू कायली पुडको दवरता तातूंत एक 3-4 चमचे नारलेल तेल घाल का तेल हुन जाल कुडलं पळयाची मस्त घाल एक 3 चमचे तेल घाला हांव हांगा तेल हुन जाल कुडल्या 3 टीस्पून सांगता आसा हांव ते टेबल स्पून न्हय तेल हुन जाल कुडल्या पळय एक हिंगा कुडको घालो हिंग जस्ट फुल्लू स्टार्ट जाता म्हणटना हाका एक तर्ण मिरसांग घाली ही तर्ण मिरसांग भारी तीक आसा देखून होडेसी तर्ण मिरसांग ती एक तर्ण मिरसांग 4 कुडकोन घाला हांव हांगा तुमगेले इश्ट तकीत तुमगेले घरकडेन आशिल्ली तर्ण मिरसांग तिखसाण तकीत घालायची कशें जावं तशी तर्ण मिरसांग एक भाग घालच्या एक घाय घालच्या उडगा असो तेल्लां भाजयतना नाजाल्यार ठप्प न्ही बेत्ता ती तशी हिंग तर्ण मिरसांग फुल्लान जाले कुडले ताका कॅप्सिकम घालचे आमी सपूर शिनून दवरला पळयाची ते कॅप्सिकम घालचे उजी चिके सान असो ते चिके मिडियम फ्लेमार दवर न्हू हे लायक करून भाजून घेवचे एक 5-6 मिनीट भाजयतना हे कॅप्सिकम लायक शिजून येता सम बावत म्हणटा पळयाची चिकेची बाव न्हू लायक पुरमोळेचे सूर जाता ते हिंगांत भाजिल्लेले हिंगा ಒಟ್ಟು तेल्लांत भाजिल्लेले ते तर्ण मिरसांग हे कॅप्सिकम तो हिंग पुरो जत्तन एक नमने भारी एक पुरमोळत वासरे भितरी त्याची हे चटणीची एक टेस्ट ताका एनहान्स करचे एक वस्तू आतां हांव एक व्हड कप सोय काडल्या सोये पळयाची चिंचाम घाला मीठ घाला आनी आमी भाजून दवरलेले कॅप्सिकम ताजे वट तर्ण मिरसांग आनी हिंग आसा हे पुरो ओटू घालचें आनी एक स्मूथ पेस्ट करून घेवचें चटणी नॉर्मल चटणी वांटून घेवची आतां तुमकां खंयची जाय ते कन्सिस्टन्सीर हांव चिकेच्याक धबधबी केला आनी हाका एक करबेवस आसा ते नारळाच्या तेलान तुजी फण्ण दिल्यार आमगेले सुपर टेस्टी कॅप्सिकमा चटणी भारी लायक जाता ही पनपोळा मात न्हय इडलेकय लायक जाता तशी उंडेकय भारी रुची जाता ही सिंपल टेस्टी चटणी तुम पुरा जन कोण पळा आनी आमगेले पेज फॉलो करा धन्यवाद।